यानी किरे रे समंदर तू किनारा में समंदर तू किनारा में. काय जाऊन ना फर्स्ट टाइम आम्ही आमचे एरोक्स घालता आता उदकान. हा चालू हा कसली नालाय का आणि दिसता का 2 व्हीलर वयता पाहिजे तरी वयता पळय. नालायक कसे लोक पाड पडलेले. ये डायरेक्ट फेरी गावली आमका. पळय फेरी बोटीन आयज दिवारच्या कितली गर्दी आसा ती कितल्यो गाडयो हे पळयात. हरशी काय हांगासर इतली गर्दी आसा ना पूण आयज खूब गर्दी आसा फेरी बोटीन. आता पळोवया केन्ना सुट्टा ती. बेगीन सुटल्या पुरो. गाडयो येता ती पळोवन तो फुडलो आनीक फाटी येवंक आसा. मागीर आमच्या गाडयेक लागतले ना जाल्यार. कितली गर्दी आहा पळय. गाडयो येत आसा हे पळयात. जागो ना तरी गाडयो येतात. कशी आसा गड केन्ना पोवंक ना. 17 मागीर डिसायड केले शेवटेंतल्यान कोणी क्लोज बाय पीपल नो दे टोल्ड मी दॅट 24th इज द बेस्ट प्लेस बेस्ट टाइम म्हणून. तर म्हटलें आतां येवया म्हणून पळय हा चालू ना कितल्यान काबार जाता. पळय आमकां आमचे सबस्क्रायबर्स मेळलेले आसा फूल पावर सारके. वॉट्स योर नेम? सिल्विया. आणि वॉट्स योर नेम तो? हा स्टॅनली. स्टॅनली तो स्टॅनली न्हू आमच्या वाड्यार वयलो. आवय तितल्यो वगत थंयच उरली मरे. तेज्या उपरांत मागीर आतां खंय म्हापसा घरा हांगा दिल्ले पळोवपाक. आमच्या घरा सो गायज हे पळय आतां आमी दिवार पावलेली आसा क्रॉस करून फेरी. फुडें दाखय हे पळय झेवियर ब्रो
आम्ही पळय तुझ्या एरियन पावलेली असा. झेवियर भावा तुझ्या एरियन पावलेली असा आम्ही. फुल पॉवर सारखी. हय हांगासरूच आसतले घर तेजे. कितले लोक रे हांगासर न्हू. सॉलिड लोक आहा पळयात. कितली गर्दी आहा ती. खंय मेरेन गाडयो लागल्यात. सो गायज आम्ही पळय आता दिवार पावलेली असा आणि अवीन हांगासर लायला गाडी. सो गायज म्हाका दिसता न्हू बोंदेरा चालू जाल्लेले आसा कित्याक की न्हू आवाज येता सॉंगांचो बी. आणि पळय अवीक अजून गाडी पार्क करता. आतां पळोवया केन्ना येतलो तो. अवी खूब सकयल गेला गाडी लावपाक. हांगा दवरलेली पयली आमी पण हांगासली गाडी आमकां काडपाक लायली. पळय हेल्मेट घालता गाडयेन. वचान वचना. सो गाइस फायनली वी आर हियर. आणि फायलाच्या न्यूजार पळयात तुम्ही कशे कितें. आता आमकां खूप चलत वचोंक जाय. खूप म्हणजे हांगाच्यान मातशें आसतलें एक 5-10 मिनटाची वाट. कित्याक की फुडें गाडी व्हरोंक गावना न्हू म्हणून. पावस आनी येयना जाल्यार पुरो तो आनी येत जाल्यार मागीर वाज येता. ब्लॉगिंगूय करपाक गावना सारकी. आतां सद्या न्हू मोबायल हांवें घातलेलो आसा पॅकेटान. क्लियर येता जाल्यार खबर ना. काय बरं बोंदेरा. सो गाइस फायनली आम्ही बोंदेरा पळोवपाक पावलेली आसा हांगासर दिवार. काय बरं आपण काय बरें केला पळय तेंच्यांनी. ब्युटिफूल सारकें. पळयात कितले लोक आहा पळय ते हांगासर बोंदेरा. आमकां वाटेर वयता आसतना खूब सबस्क्रायबर मेळ्ळेले आमचे. पळय काय बरें आसा. काय बरें केला पळय तेंच्यांनी. अमेझींग सारकें. आनी मेन म्हणटा तें हांगासर पावस येयलो. पावसान सगळी वाट लायली. See these people. आमचे गोयचे सारखे ॲक्च्युअल फेस्टिवल म्हणटा पळय तें बोंदेरा. पळय काय बरें आसा पळय. पळया काय बरें नुस्तें घाला. नुस्तें पेंटींग पळय काय बरी केल्या तेका. कास्ताच सारकी. प्लेटी लायल्या दिसता तेका. डिस्पोजल प्लेट्स लायल्या पळय. बाबा म्हाज्या ही कुल्ली पोवन खावपाची रूच येयली म्हाका आतां. पळय केदी व्हडली कुल्ली ती. एलिस्टर ब्रो कुल्ली जाय जाल्यार यो पळय व्हडली कुल्ली आहा. सो गायज पावसान न्हू सारको विटयल्लो आसा पळय. हांगासर पळोवं शकतात तुमी. सगळी सारक्या कपड्यांनी आसा. आमी दोगांच रेनकोट आसा. आनी पळय कुल्ली आहा तुमकां जाय खावपाक. ही पळय केदी व्हडली कुल्ली. आनी हांगासर नुस्तो आहा पळयात. आनी खूब कितें कितें आहा. पावस मातसो कमी जाल्लो आसा आनी सारके जो हांगालो ऑथेंटीक सारको म्हणटा पळय फेस्टिवल बोंदेरा आमी हांगासर पळोवपाक गेलेले आसा. आतां दिवार आयलँडार पळय पावसूय आसा आनी एका वाटेन आमी रेनकोट घालून अलगूच दिसता हांगा.
फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशनाक गेल्लेले मातशें. हांव हांगासर टिंगू जाल्लेले आसा आनी म्हाका कांयच दिश्टी पडना पळय इतल्या लोकां मदीं. सो गाईज आमी न्हू हांगासर येयल्लेली बोंदेरा पळोवपाक आनी सीन इज वॉट यू नो आमकां एक असो मनीस गावला हू नोज सम लिटल बीट ऑफ हिस्ट्री अबाउट दीस प्लेस. सो आमी ही तुमच्या वांगडा शेअर करता. सो वॉट्स युअर नेम? Hi, I'm Monisha Roy. ओके अँड वॉट यू वॉन्ट टू से? Actually, I'm a very keen person about the history. Like especially कोई भी like एक चीज़ दिख रहा है and I always believed कि Goa is not only about beaches and pubs. It should have some essence and something like background. So whatever it is, I feel like there is some ground. So ऐसे ही once I came across Saptakoteshwar Mandir through a friend. Then I asked her कि what is the history of this temple because I am seeing it's quite old and all. So then she told me a bit of history about it. Then I thought like इसके बारे में और जानना ज़रूरी है. So then in my research and everything I came to know सप्तकोटेश्वर का मंदिर जो है and उसके अंदर शिवलिंग जो है that शिवलिंग carries a history from 12th century. वाओ. by राजा कदम्बा. गोवा में पहले राजा कदम्बा का राज्य था. अभी हम जो कदम्बा बस एंड ऑल सुनते हैं, इट्स नॉट ओनली द कदम्बा ब्रांड, इट्स अ किंगडम ऑफ कदम्बा. तो राजा कदम्बा की वाइफ वो बहुत बड़ी शिव जी की भक्त थी. तो उनके ऑनर में इन्होंने वो सप्तकोटेश्वर का जो शिवलिंग है उसको वो शिवलिंग को रख के एक मंदिर बनवाया था. So it was like very harmony and a peaceful history it actually had. But in 13th century it came under Mughals attack. जब Mughals invade करने आए थे and that temple was one of those temples which got attacked and it was again restored and renovated. Again 200 years later it was again attacked by Portuguese invaders. तो इस टाइम पे वो यहाँ पे दीवार आइलैंड में जितने मंदिर थे उन सबका हालत बहुत ख़राब हो चुका था. इनफैक्ट एक ऐसे लगता था कि शायद ढेर पड़े या ऐसे ही कुछ. तो ऐसे ही ढेरों में जो हमारे हिंदू लोग थे वो लोग लाइक ऑन द वे बाय सम लक बाय सम चांस इन्होंने जितना भी मूर्ति थे जितना भी मंदिर थे उन सब से ये शिवलिंग या एक गणेश का टेम्पल से गणेश जी का मूर्ति ऐसे ही देवियों के मूर्ति काल भैरव जी के मूर्ति ये सारे मूर्तियाँ उन्होंने इकट्ठा किया एंड उनको एक सेफ जगह रखने की कोशिश की. एंड दे हैव डिसाइडेड कि नार्वे इज़ द प्लेस वेयर दे कैन रिस्टोर दिस लिंगास और दिस मूर्तिज एंड दे कैन एक्चुअली स्टार्ट वर्शिपिंग. तो बेसिकली दीवार आइलैंड ऑल्सो हैज़ अ वेरी रूटेड हिस्ट्री ऑफ टेम्पल्स एंड कल्चर. तो यहाँ से जितने भी वो सारे खंडर से मूर्तियाँ सारे निकाली गई थी वो सारा फिर से नार्वे में आपको बहुत सारे मंदिर दिखेंगे. उसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर वो रिस्टोर्ड मूर्तियाँ हैं. एंड 16th सेंचुरी में जब शिवाजी महाराज को ये सिनारियो पता चला था तो उन्होंने ये सारी मंदिर रीबिल्ड की. तो स्टिल इफ़ यू गो एंड सी देयर तो आपको इवन पेंट में भी देखिए इवन देयर पेंट्स ऑल्सो वो मंदिर की बनावट एवरीथिंग यू विल फाइंड एज इट इज फ्रॉम सेंचुरीज बैक. एंड रिसेंटली सप्तकोटेश्वर मंदिर को गोवा गवर्नमेंट ने फिर से रेनोवेट किया. दे मेड वेरी ब्यूटीफुल वे बट कीपिंग स्टिल द एसेंस ऑफ द टेम्पल वेयर इट वाज बिल्ड इन 16th century as it is. So this was the history of Saptakoteshwar temple. Wow, thank you so much. Thank you so much sharing such a lovely information. और क्या है ना कि फ़िलहाल तो बहुत कम लोग जानते हैं ऐसे चीज़ों के बारे में और थैंक यू सो मच वंस अगेन. My pleasure. एंड इफ़ पॉसिबल हम लोग जाके विजिट भी कर सकते हैं अभी. Sure. इफ़ पॉसिबल. अभी बारिश भी हो रहा है पर विल ट्राय आवर बेस्ट. सो गायज फायनली आम्ही घराकडे पावलेली आसा आनी मेन म्हणटा तो थंय पावस पडटालो खूब सारको आनी मोबायल भायर काडपाक मेळनासलो पावसान. तुमकां खबर आसा मोबायल पिड्यार जातलो आनी आमी व्लॉग करूंक पावकूच ना बोंदेरांक. आनी वाटेर वयता आसतना आमकां खूब सबस्क्रायबर मेळलेले. आमी वांगडा फोटोज काडले, सेल्फीज काडले, विडियोज काडले
थँक्यू सो मच म्हणूंक सोदता सगळ्यांक की तुमी इतले सगळे जाण मेळोन आमचे व्हिडियोज पळयता म्हणून थँक्यू सो मच. आनी येस बोंदेरा म्हाजे वाटेंतल्यान मजा येयली पयले सगळे, पण तुमकां दाखोवंक पावोंक ना जे म्हाजे भाव भयण जी म्हाजी हांगा UK लंडन कुवेट आसा तेंकांय म्हाजी व्हिडियो पळोवंक मेळटली आसली, पण कांयच करूंक पावलेलो ना. आनी लेट जाली आनी मागीर हांव घरा कडेन येयलो. आनी आयज बरें दिसना, नॉट फिलींग वेल बिकॉज मातसो फिवरीश फील जाता म्हाका, कित्याक हांव भिजलो येता आसतना सगळें उदीक लागलें म्हाका आनी बरें दिसना, नॉट फिलींग वेल. आनी या थँक्यू सो मच. व्हिडियोज आमचे खूब लोकां कडेन म्हाज्यो बऱ्यो मॅसेजीस पावलेल्यो आसा. आनी आयज न्हू आमगेर एक सबस्क्रायबर येयल्लेली ऑल द वे फ्रॉम UK. ती गोंयान येयल्ली 4 दिसांनी खंय भायर वयपाची आसा. सो हेंच्या बद्दल हांव तुमकां एक फाल्यां येता पळय त्या ब्लॉगान तुमकां दाखयतलो. दे आर व्हेरी स्वीट अँड लवींग अँड कॅरींग. डायगो आनी तेजी बायल दे हॅड कम टू मीट मी एंड अंकिता. तुमकां तेंच्या बद्दल हांव तुमकां फाल्यां सांगता. आयज खरेंच बरें दिसना जिवाक. आनी या दोज हू आर न्यू टू माय चॅनल, लायक शेअर सबस्क्रायब, कॉमेंट करून सांगा आमचे व्हिडियोज कशे आसता पळय ते. मेळटा तुमकां एक नेवे व्हिडियो. टील दॅन गूड नायट.